प्रितीच्या बाबणीनो तुका सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज ब्रेस्तार आनी आयचें शोर्तमान जावन आसा मातुवाचो 5वा विसवोर वोड 20 ते 26 पर्यंत. मॅथ्यू चॅप्टर 5 वर्सेस 20 to 26. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. देखून हांव तुमकां सांगता, देवाक मानता तें करूंक शास्त्र्यां आनी फारिझ्यां परस तुमी अदीक राजिनात जाल्यार सुर्गीच्या राज्यांत तुमी भितर सरची नात. रागा विशीं शिकोण. जिविशी मारूं नये. पुर्वजांक अशें सांगलेलें म्हूण तुमी आयकलां. आनी जिविशी मारतीत तांचेर न्यायसोबेचे खास्तीचे फॉर्मोन पडटले. तर हांव तुमकां सांगता, कोणूय आपल्या पेल्याचेर राग दवरता जाल्यार ताचेर खास्तीचे फॉर्मोन पडटले. कोणी आपल्या पेल्याक अपमान करतीत जाल्यार ताचेर महादोन सोबेचे खास्तीचे फॉर्मोन पडटले. आनी कोणूय ताका नोश्तो म्हणटीत जाल्यार उज्याच्या एमकोणाची खास्त ताका फावो जातली. म्हणटच तुजें दान वेदिशी घेवन येताय जाल्यार आनी तुज्या पेल्या आड कितेंय आसा म्हूण तुका थंय उगडास जाय जाल्यार थंयसरूच वेदी मुखार तुजें दान तशेंच सोड. पयलीं वचून तुज्या पेल्या लागीं समाधान कर, मागीर परतून ये आनी तुजें दान भेटोय. तुज्या वाऱ्या लागीं उपरासलेलो तोंटो ताच्या बरोबर वाटेर आसतना बरे भाशेन सोंपय. नाजाल्यार तो तुका नितीदाराच्या हातांत दीत बी आनी नितीदार तुका चौकीदाराच्या ताब्यांत घालून बोणकोणींत उडयत. हांव तुका खरेंच सांगता, तुजो निमाणो पाव आसरयान तुवें फारीक करीसर थंयसरली तुका सुटका मेळचीच ना. प्रितीच्या बाबणीनो, आयचें शिवर्तमान जें आमी आयकलां तातूंत आयज जेजू ह्या 20वी वोडींत म्हणटा, देवाक मानतात तें करूंक शास्त्र्यां आनी फारिझ्यां परस तुमी अदीक राजी नात जाल्यार सुर्गीच्या राज्यांत तुमी भितर सरची नात. हाचो अर्थ कितें म्हज्या बाबणीनो? आमी खरेपणी जाणो जाल्यार देवाचें उतर जितलें आमी इतलीं वर्सां आयकलां वा कितले उतराचेर नियाळ केला जाल्यार त्या वेळार फारिझ्यो आनी धर्मशास्त्री हे देवाचें उतर जाणो आसले. ते देवाच्या उतरा प्रमाणे चलताले, ते देवाचें उतर परगट करताले. आनी बाबणीनो, जेन्ना ते देवाचें उतर शिकयताले आनी देवाचें उतर पाळटाले, ते आपल्या उपास करताले, ते मागणे करताले, म्हणजे जें धर्मान सांगलां तें सगळें करताले. पूण भाव भयणीनो, हें सगळें करूनय ते देवाचें उतर आपल्या जिवितांत केन्नाच पाळी नासलें. म्हणजे भायलो दबाजो आसतालो, म्हणजे लोकां वजीर मनशां वजीर ते आपले दबाजो करताले, म्हणजे ते आपले मागणे करताले. ते जेन्ना लोकां वजीर येताले थंयसर दाखयताले की कितले ते जाणवायेन बोल्ल्यात, कितले ते देवाचें उतर जाणो, कितले ते मागणे जेन्ना करताले ते भायर सभे मजार सगळ्यां वजीर करताले लोकांक दाखोवपाक की ते खरेपणी मागणे करतात. पूण देवान आमकां कितें सांगलां, जेजून आमकां कितें सांगलां म्हणटा, जेन्ना तुमी मागणे करतात तुमी तुमच्या खोलीन वचोंक जाय, दार बंद करूंक जाय आनी थंयसर तुमी तुज्या सोरींच्या बाबा कडेन मागणे करूंक जाय. सोबे माजार करपाची गरज वय. केन्ना आमी इगोर्जेन वेता, सोबे माजार लोकां वजीर आमकां मागणे करचें पडटा, पूण तें एक वस्त कॉर्पोरेट प्रेयर. पूण आमी आमच्या खोलीन देव आनी हांव आमी हें 1 वर 2 वर आमी मागणे करपाक गरजेचें. त्या वेळार आमचो संबंद देवाशी घट जाता. म्हणटच बाबणीनो, जो कोण देवाचें उतर आयकता, तें उतर पाळटा, त्या उतरा प्रमाणे आपले मागणे करता, त्या उतरा प्रमाणे चलता, ताजो संबंद देवाशी घट जायत वता. पवित्र आत्मा ताचे कडेन उलयता. म्हणटच बाबणीनो, समजा ते फारिझ्यो धर्मशास्त्री त्या वेळार सगळें उतर जाणो आसले, ते उतर शिकयताले, ते मागणे करताले, ते उपासूय करताले. वय 2-3 पाटी सुमारान उपास करताले, लोकांक दाखयताले की आपूण उपास करता म्हणून. पूण ते उपास कित्याक करतले? लोकांक दाखोवपाक की आपूण उपास करता म्हणून. पूण देवाक नाका की आमी सगल्यांक आमी उपास करता म्हणून सांगपाक. कित्याक जेन्ना आमी मागणी करता, उपास करता, आमी फकत आमच्या सोनीच्या बाबा कडेन हें आमी ताका सांगपाक, ताका आमी दाखोवपाक
आमकां गरजेचें कित्याक आमी दुसऱ्यांक सांगीत जाल्यार आमकां तो इनाम मेळत. लोक म्हणटलो अरे बाबा हो उपास कोत्ता, हो मागणें कोत्ता, काय बरो भाग्यवंत मनीस तो. पूण त्या वजीर तुका लोकांक वजीर जें तुका मेळ्ळें, तुका लोकांनी शाबासकी दिली, तितलोच तुजो इनाम. पूण जेन्ना तूं उपास कोत्ताय, तूं मागणें कोत्ताय, तूं खरे भाशेन त्या उतरा प्रमाणे चलताय, कोणूच नको तुमकां त्या उतरा प्रमाणे चलताय. आनी जेजू म्हणटा देवा मानतात करूं, देवाक मानतात तें करूंक शास्त्र्यां आनी फारिजियां परस तुमी अदीक राजी नात जाल्यार सर्गीच्या राज्यान भितर सरचे ना. म्हणजे कितें? वय आमचे पाद्री माद्री, आमचे जे बीस साहेब आहात, सगळे कार्डिनल आहात, हे जे मोटवाशी आहात, हे जे लोक आमकां उतर शिकयतात, मीस करतात, वय आमी तांकां पळोवपाक गरजेचें. पूण तांच्या भाशेन चलो नाकात. तुमी देवाच्या उतरा प्रमाणे चलात. देवाचें उतर तुमच्या काळजान सांबाळून दवरात. पवित्र आत्म्याच्या आदारान चलात. कित्याक आमी फकत भायल्यांक पळयता आनी तो लोक जो सगळें कोत्ता तो आपल्या उतरा प्रमाणे चलना. जायत थोडो लोक चलता, थोडो लोक मोटवाशी आमी पाद्री चलतात, पूण सगळो लोक चलना. भायल्यान दबाजो दाखयतात पूण भितरल्यान दुसरेच भाशेन जियेतात. पूण जेजू आयज म्हणटा तांचे भाशेन चलो नाकात. फारिजियो आनी धर्मशास्त्रां परस तुमी अदीक राजी जावपाक गरजेचें. आनी तुमी अदीक राजी नात जाल्यार तुमी स्वर्गा राज्यान भितर सरचे ना. तर आयज बाबडीनो आमी फकत धर्म केला जाल्यार, आमी फकत भायलो दबाजो केला जाल्यार, आमी फकत ही सोयी जाली आमकां मागणी करपाक, तेस करपाक, मिसाक वचपाक, हे सगळें भायलो दबाजो करपाक आमचो संबंद देवाशी गोड जावंक ना जाल्यार आयज आमी देवाचें भोगसणें मागया आनी देवाच्या उतरा प्रमाणे चलोवंक आयज तान आमी सुरवात करुया. ना तर बाबडीनो आमी देवाच्या राज्यान केन्नाच भितर सरची ना. हेंच करपाक आयज तान आमी सुरवात करुया. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवड येता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो तुमकां सगल्यांक. आमच्या सर्वंडारा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गीच्या बाबाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एक वोट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडयतां.